फाटल्या 5 दिसां सावन पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून पेडणे कळशी मोपा वाठारांतलो पूल उदका पोंदा गेला। ताका लागून पुला पलतडी रावपी 10 घराब्यांचो संपर्क तुटला। फाटल्या 5 दिसां सावन विद्यार्थी शाळेंत आनी थळावे कामांक वचोंक पावनात। उटंगराचो पावस पडिल्ल्या उपरांत दर वर्सा ही स्थिती जाता। देखून सरकारान पुलाची उंचाय वाडोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। आज आमी कळशी मोपा ह्या वाठारात आसा आणि ह्या वाठारात पलतडी एकूण 10 घरां आसा, 10 कुटुंबां रावता आणि शाळेत, कॉलेजीत आणि नोकरी निमतान भुरगीं कामांकूय वयतात। पूण आयज ह्या पुला वयल्यान जे उदक व्हांवता तो प्रकार पळयल्यार फाटल्या 5 दिसां सावन ह्या वाठाराचो संपर्क तुटलेलो आसा। भुरगीं शाळेन, कॉलेजीन आणि कामांकय तांकां वचोंक मेळना। आपतकालीन विभागूय ह्या वाठारान आजून मेरेन पावूंक ना। त्या वाठारांतल्या लोकांक जर कामा निमतान खंय तरी वयचें पडलें जाल्यार ते वचपाक खूब तरेची अडचण आहा। हो पूल ल्हान आसा, व्हळाचेर पूल बांदिल्लो। व्हळा बरोबर पूल आसल्या कारणान पुराय उदक पुला वयल्यान ढोपरभर वयता। पुलाची आणि उदकाची पातळी दिसान दीस वाडत आसा। ह्या वाठारांतल्या लोकांची मागणी आसा की ह्या पुलाची उंची वाडोवची, जेणे करून पावसाळ्यात लोकांक व्यवस्थित आपापल्या कामांक वयचे पडटले। सरकारान हाचेर लक्ष दिवन आणि थळाव्या आमदार प्रवीण आर्लेकर आणि स्थानिक सरपंच, पंचायत मंडळीन हाचेर लक्ष दिवन ही जी समस्या उद्भवली आसा ताचेर उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर मोपांतल्यान।